धावशिराचो हांव ग्रामस्थ धावशिरा उसगांव। आज 2 ऑक्टोबर भारत स्वच्छ अभियानाचो आज दीस आमी सेलिब्रेट करता। त्या निमतान आमी आज ठरयला की आमचे जर भारत देश स्वच्छ करतले जाल्यार आमकां पयलीं आमच्या गांवा पासून गांव पयलीं नितळ दवरपाक जाय। ते निमतान आमी कितें केलां, आयज आमचे यंगस्टर आसा वाड्या वयले भुरगे तांकां सगळ्यांक जमा करून एकठांय करून आमी आज प्लास्टीक जे कितें कचरो आसा तो एकठांय करून आमी पंचा कडेन दिवन तेंच्यांनी ते करून तो विलेवाट लायिल्लो आसा। दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हें जर करतलो जाल्यार आमी प्रत्येकान थारावपाक जाय की सिंगल यूज प्लास्टीक जशे आमी ग्लास जे प्लेट्स आसा त्यो बंद करपाक, कारण त्यो डिस्पोजल ग्लास आसा ते पिड्ड्यार जायना बेगीन। त्या निमतान सगळ्यांक म्हाका सांगपाचें एकूच आसा की सिंगल यूज प्लास्टीक कंप्लीट बंद करप आणि जे कोण गार्बेज हाडून स्कुलाक वतना देवळान वतना जे स्कुटरीचेर मोटरसायकलीचेर धरून ज्यो प्लास्टीक बॅग्स हाडटा आणि रस्त्याच्या सायडीक उडयता ते कृपा करून बंद करूं।